आमी काउन्सिल मिटींग घालून ते डिसिजन तेंचे आमकां हें करचें पडटलें की आमी ह्या वर्सा तेंचे रिन्यू करता. जशें गव्हर्मेंट 6 म्हयन्यान तेंकां दिता पण आमी 6 म्हयन्याचें लायसन दिवंक शकना. आमी एका वर्साचें ट्रेड लायसन दिवंक शकता. ऑलरेडी गव्हर्मेंटान दिलें. गव्हर्मेंटा कडेन आमची मागणी आसतलीच. गव्हर्मेंटाक आमी पयलींच आमी आमचो MLA बाबूश मोन्सेरातान आमचो डिमांड आसलो की सगळे कॅसिनो हांगचे व्हरचे. कॅसिनो हांगा नाका. त्या हेजेर आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल कॅप्टन ऑफ कोर्ट्स मिनिस्टर मायकल लोबोन आमकां एश्युरन्स दिले की आपूण 2 पयलीं थंय व्हरता म्हणून. आनी दोगांचो ती तयारी जाल्ली. मागीर ते लोकांचो ऑब्जेक्शन कितें तरी इश्यू जाला आनी ते उरले. त्या हेजेरूच आमी तेंचेर आमी फॉलोअप करत रावतले. आमकां लायक सगळे कॅसिनो हांगच्यान व्हरचे, थंय नाकात. ह्या हेजेर आमी कायम आसा आनी ह्या हेजेर आमी गव्हर्मेंटा कडेन फॉलोअप करतले. बाबा हळूहळू तुम्ही कॅसिनो थंयचे शिफ्ट करा. थंयचे शिफ्ट करून खंय तरी तुम्ही दुसरे कडेन व्हरा. ही आमची मागणी कायम आसतली. हेजेर आमी फाटीं सरू ना. ह्या मागणी खातीर आमी परत आमी तेंचेर गव्हर्मेंटा कडेन आमी फॉलोअप करत रावतले. एके सायडीन तुमची मागणी काय म्हणटा, सध्याच्या आनी थोड्या म्हयन्यांनी तुमचें इलेक्शन आसा, एक तुमचो प्रॉमिस आशिल्लो, लोक तुमचेर विश्वास दवरतलो. ना आता पळय गव्हर्मेंटान ऑलरेडी लायसन दिलें. गव्हर्मेंटान जर लायसन दिवं ना गव्हर्मेंटान दिलें न्ही. गव्हर्मेंट आमी तुमकां पयलींच सांगला आमची लिमिटेड हें आसा. आमी फक्त ट्रेड लायसन दिता म्हणून ऑफिसाक. बोटीक लायसन आमी दिना. आतां बोटी ऑलरेडी सुरू जाल्यो. फाल्यां जर आमी समज दिलें ना, फाल्यां तांकां आमचे लिगल आमकां हेंकां जालां कितें ते डिफॉल्टर आसल्यार तुमी ट्रेड हें करूं. तुका वॅलिड कितें आसल्यार तुमी तेंचें लायसन तुमी होल्ड करूंक शकना. जाल्यार गव्हर्मेंटान तांकां परमिशन दिना जाल्यार तुमचे आमचे स्टे हाडूंक शकता. लिगल हें आमी लिगल एडवायजूय घेतलो. तोय ऑप्शन आसा. पूण आतां पळय बिजनेसमॅनाचेर चिंतूंक जाय. तांकां त्रास जाता. रस्ते जे सात जाता सारके म्हणजे कोण आसनासले बरे भशेन. तांकां सांगलां आमी लोकांक कसलेच त्रास जावंक जायना. आमी एक टोटल केअर घेतले. आमी फाल्यां ट्राफीक पुलीस पणजेचो टावन पुलीस हेची फाल्यां मिटींग आसतली. तांकां सांगतले आमी रातचे सारके फूल तुमचे पेट्रोलिंग आसूंक जाय. हे आमी सारकी काळजी घेतले की लोकल रेडर्सांक तांकां कसले त्रास जावंक जायना. आमी काळजी घेवपाची आसा. मेयर आता तेंच्यांनी 1 तारीखच्यान विदाउट NOC घेनासतना तुमचे ट्रेड लायसन रिन्यूअल करनासतना जे चलयला तेंच्यांनी तुमी फायन बी मारतले तुमचे टील डेट. तांकां विचारलें आमी तुमी करता म्हणटा आमी आजून ऑफिस आमचें चालू करूंक ना. तितूनच तर काम चालू आहे ना. जातात तशे लोक. ना ऑफिस चालू करूं ना. ते म्हणल्यार आमी आमचो भितरूच कावंटर दवरला. थंयच्यान आमचे ते ऑफिसाक म्हटल्यार ते करूं ना. ऑफिस आमी आजून चालू करूं ना. आता प्रत्येकाचे ऑफिस खंय आसा. आतां एक एक्झाम्पल बिग डॅडीचे ऑफिस आसा मिरामार. तेचे हांगा ऑफिस ना. ते ऑपरेट करता थंय. तेंच्यानी लायसन घेतला थंय. ते करता त्या लायसनाचेर तेंच्यांनी मागीर ते बोर्ड लावपाक ती एरिया तेंच्यांनी हें केल्या. म्हणजे सायन बोर्ड तेंचे ते डोमेस्टीक ट्युरिस्ट पळयताले त्या म्हणटा वयताले खंयचे तेंच्या ऑफिसांतल्यान भितर सरताले वयताले. ते ऑफिस तेंचे जेटीर आसा न्ही. अर्दे आमच्या हेजेर अर्दे जेटीर आसा. एंट्री तुमची न्हू. हय म्हणून तांकां सांगलें न्ही आमी. म्हणून आमी तांकां आतां ऑलरेडी ते पळय आमी ते बंद करपाक फाल्यां लिगल ऑर्डर्स खूब आसा. लिगल आमकां क्लियर कट आमकां हें येवना. आमी तेंचे लिगल ते म्हणल्यार जो पर्यंत गव्हर्मेंट स्टॉप करना तो पर्यंत म्हणल्यार तुमकां लिमिटेड हें आसा. तेन्ना आमी लोकांचे चिंतले, बिजनेसमॅनांचे चिंतले, बिजनेसूय जावंक जाय ना. सारके लोक सगळे त्रासान पडल्या. ह्या खातीर आमी ह्या वर्साचे आमी रिन्युअल आमी तेंचे फाटले सगळे तेंचे कितें समज एरियर्स कितें आसा. एरियर्स कांय ना. कितें आसल्यार